That's on A6. Deus amsoba, tu mosoba, Deus amsoba, tu moshiboi, Jesus amsoba, ani ani Jesus soni, ani soni. Deva utorai kotau demna, ami Jesus songiye, tau chana vantrati tau demna, ami Jesus songiye, Deu am soba, tu mon soba. Deus am soba, tu mochiboi, Jesus am soba, ani ani Jesus songi, ami songi. बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सव्य असो. तुमचे सवे असो. बाबडीनो आयज स्नान जातार भाग्योत जुवांचे कश्ट मरण आमी ह्या मरणाचें आमी स्मरण करता उगडास करता. जो दीस देवाच्यो आज्ञा पाडून जियेलो, स्वताक ताणें गवायकी दिली आनी ह्याच स्वताक लागून आपलो प्राण दिवंक पावलो. हेरोदी मुखार स्वत उलोवंक आनी स्वताक गवायकी दिवंक हो ताचो इनाम जालो. पूण हे भाग्योत मरणाक भियोंक ना. मरणांतल्यान जैत आसा म्हणून ते जाडो आसले आनी आपल्या जिवितांतल्यान आनी मरणांतल्यान पर्यान त्याच सोम्यांक ते परगटूंक तयार आसले. आमकांय असली उर्बा मागुया. जिवितांतल्यान जेजूक साक्षी दिवंक आनी मरणांतल्यान पर्यान ताकाच आमी हे मरण उतरून ताकाच आमी रूप पडून पावूंक. आयच्या दिसांत ब्लेज रॉड्रिगीस हाच्या आत्म्या पासत आमी मागता. देवान ताची काकलूत करून ताका सासणेक सूख मागया. आमच्या पातकाचो उगडास करून देवाचे एकामेकाची बोगसणे मागून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोडपल्ल्या देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो देव चालून सांगता. मनांचे दोन तोंडांक चालून वायट आदातून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. हे पासत भाग्य सदां सांगवार बरें सगळ्या देवतांक आनी भोवतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराच्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पुजा देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुजे कुशे पोरमणे स्नान जातार भाग्योन जुवांव जल्मान तशें मरणान तुज्या पुता फुडें येवन गेलो. जशें स्वताक आनी नितीक गवाय दिवचे पासत ताणें आपलो जीव दिलो, तशें आमी तुजे शिकवणे खातीर झुजूंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या दिरान आमकां भर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेरेमियास प्रवद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सवेसपूर म्हाका हे पोरी उलयलो, तर आतां म्हजें काम करूंक आयतो जा
उठ आनी तुका हांवें फॉर्मायला तें सगळें तांकां कुलीत कर. तांचे हुजीर कापूं नाका, नाजाल्यार हांव तुका तांचे मुखार कापोसो करतलो. हांव तुका आयज एक गोट शाल, एक लोकडी खांबो, एक काशाची वणोत करतलो. कारण हे सगळ्या देसांक, जुदेवाच्या राजांक आनी कौरांक, यादनिकांक आनी गांवच्या लोकांक तुवें फुडो करूंक जाय. ती सगळीं तुजेर आड झुजतलीं, पूण केन्नाच तुजेर जैत बोडची नात, कारण तुका निवारूंक तुज्या सांगाता हांव आसां, अशें उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें. जबाब: म्हजें ओठ सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें. म्हजें ओठ सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें. तुका शेरोना येता सर्वेस्परा, म्हाका कदींच फटोवंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय. म्हाका निवार, म्हाका चीत दिवन आयक, म्हजें तारण कर. जबाब: म्हजें ओठ सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें. सर्वेस्परा म्हजें खडप जा, म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खडप, म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या नश्टाच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब: म्हजें ओठ सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें. दोनया, तूं एकलोच म्हजो बरवासो. म्हजे तरणे पिरायेंतावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांतावन तुजेरूच पातयेवन आयला. आवयच्या कुसव्यांतसून तूं म्हाका राखताय. जबाब: म्हजें ओठ सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें. म्हजें ओठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दीसभर तुवें केल्लें सोडवून गाजयतलें. देवा, म्हजे तरणे पिरायेंतावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. अजून पर्यान तुजे चोरयाचें हांव वर्णन करीत आसां. जबाब: म्हजें ओठ सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. निती खातीर जी कोण सोंसता ती कोणेंच बागी. सर्गीचें राज कोणेंच तांचें. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचेय सगळें आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. हेरोदियस नांवाची आपल्या भावा फिलिपाचे बायलेक आपली बायल केल्ली देखून त्याच हेरोदीन मनीस धाडून जुआवांक धरलोलो आनी कोडे सांकड्यो बांदून बणकुणीन घाल्लो. कारण जुआंव हेरोदीक म्हणटालो, तुज्या भावाचे बायलेक तुवें दवरल्याय तें सारकें न्हय. पूण हेरोदियसाच्या काळजांत ताचो राग शिजतालो आनी ताका जिवेशीं मारूंक ती सोदताली, पूण तिका तशें करूंक मेळनासलें. तो सात्वीक आनी धर्मवंत मनीस म्हूण जाणो जावन हेरोद जुआवांक भियेतालो आनी ताका राखतालो. तो सांगता तें आयकून फाटीं फुडें सरतालो आनी तरी कुशे मनान ताका कान दितालो. बरी एक संद सांपडली. हेरोदीन आपल्या जल्माच्या दिसा आपल्या कुंवरांक, सभावाद्यांक आनी गालिलियाच्या व्हडा व्हडा मनशांक जेवण केलें. आनी तेच हेरोदियसीची धूव येवन नाचली आनी हेरोदीक आनी ताचे सांगाती जेवतल्यांक मानली. तेन्ना ताणें चेडवाक म्हणलें, तुका जाय तें म्हजे कडेन माग आनी हांव तुका दितलों. आनी ताका असो सपूत दिलो, मागची तितलेंय दितलों, म्हजे राजवटीचें अर्द जाल्यार लेगून. ताणें भायर वचून आवय कडेन विचारलें, कितें मागूं? तिणें जबाब दिलो, स्नान जाता जुआवाचें शींस माग.
वेगीं वेगीं भितर येवन ताणें अशें मागलें, स्नान जातार जोवाचें शीस एका ताटार घालून तुवें आतांच दिल्लें म्हाका जाय. आनी राजा दुखाबरीत जालो. पूण सोपुताक लागून आनी पावण्याचे बेडेक पडून चेडवाक दिल्लें उतर मोडूंक ताका कुशी ना जाली. देखून राजान एका चौकीदाराक धाडलो आनी जुवांचें शीस एका ताटार हाडूंक लायलें. ताणें वचून बणकुणीन ताची गोमटी कातरली आनी शीस ताटार घालून हाडलें आनी चेडवाक दिलें आनी ताणें तें आपले आवयक दिलें. हें आयकून ताचें शीस आपले आनी ताची आयले आनी ताची कूड व्हरून तांणी ती एके सोमादीन निकिपिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, एक मनीस आपल्याच जिविताचेर नियाळ करून आनी आपल्याच जिविताची कोता बरोवन अशें तो म्हणटालो. तो म्हणटालो आपूण जितले फावटी इगोर्जेन वेता, देवा मुखार बसता तेन्ना जायतें म्हाका देवाचें मानता वो जायतें देव सांगता तें करूं दिसता. देवाचें उतर आयकों दिसता. देवाच्या उतरांतल्यान नियाळ करूं दिसता. म्हज्या जिविताक लागू करचें दिसता. पूण एक फावटी इगोर्जेंतलो भायर सरून गेलो. म्हज्यो त्योच येवजण्यो मांडण्यो कशे भाशेन हाडपाचें, कशे भाशेन दुसऱ्याक फसोवपाचें, कशे भाशेन दुसऱ्याक त्रासान घालचो. आनी तो बरयताना म्हणटा, हे दोनूय बाजू म्हज्या जिवितांत म्हाका दिसून येता. बरोय, हांव बरोय आनी हांव वायटूय. आयच्या शुभ वर्तमान आमी हेरोदेची खबर आयकता. तो सांगता तें आयकून फाटीं फुडें सरतालो, पूण तरी कशे मनान ताका कान दितालो. हेरोदेच्याय मनांत असल्योच दोनूय बाजू दिश्टी पडटा. जोन बातिस्ताक तो आयकूंक सोदतालो, ताका कशे मनान तो कान दितालो, पूण तें वेव्हारान घालून फाटींच फुडें सरतालो. कित्याक ताच्याच जिविताची ताका खबर आसली, कशे भाशेन वायट जिवीत तो जियेता आनी कशे भाशेन भाग्योंत जॉन बातिस्ट उलयता ती उतरां ताका लागू जाता. ह्यो दोनूय बाजू असल्या मनशा सगळे आमी पळयता. थंय दुसरी आसा हेरोदियेसीची धूव, जी आपल्याच मनाक आपणाक चिंतिना, डजंट थिंक फॉर हरसेल्फ. पूण दुसरो सांगता ताचेरूच वेता आनी आवय लागीं विचारता कितें मागूं. जॉन बातिस्टाची शीस माग म्हणटा तेन्ना आपणेय गिन्यान कितें उजार करूं येतालें, पूण तें करिना. आवय सांगता तें मागता आनी आपणाक पसत चिंतिना. चिंतूंक जाय आसलें थंय चिंतिना. असलेय मनशां आमकां मेळटा. तिसरी आमकां थंय मेळटा हेरोदियस, जी हेरोदीचे भावाची बायल. ती आपलेच धुवेक वायट देख दिता. बरें करूं येतालें तिच्यान, जिवीत बदलूं येतालें तिच्यान, पूण तें बदलिना. वयल्यान दुसऱ्यांक वायट देख दिता आनी दुसऱ्यांक वायट देख दिता तेन्ना जॉन बातिस्टाक शीस मागून हाड म्हणटा तेन्ना एके भाशेन चेडवाकूय एके भाशेन ती वायट करता, ताकाय वायट शिकयता. जायते फावटी आमी दुसऱ्यांनी वस्तू हाडटोच धाकट्या भुरग्यांनी घडये आवय बापूय कांयच म्हणना, ओ दुसरी झगडोन येतोच दुसऱ्या लागीं आवय बापूय कांय म्हणना. वो कितें वायट केलें जाल्यार आसनूच काबार करता. वायट देख दुसऱ्यांक भुरग्यांक दिता. हेरोदेसानूय असली वायट देख आपल्या भुरग्यांक दिता. पूण तेच बरोबर भाव भयणीनो, आमी आनीक कॅरेक्टर पयल्या वाचपान पळयता हांव. जेरेमायस आनी ह्या दुसऱ्या वाचपान जॉन बातिस्ट, दुसरो कॅरेक्टर, जे स्वताक लागून आपलो जीव दिता. पयल्या वाचपान जेरेमायस प्रवाद्याक देव वेंचून काडटा आनी म्हणटा तूं फुडें वच, लोक तुजेर आड आसतलो पूण भियेनाका. मोन्नान तुका निराशी करूंक जायना. हांव तुज्या सांगाता आसतलो. हेंच आस्वासन जॉन बातिस्ट घेवन तोय फुडें येता आनी मोन्नाक तो भियेना, पूण मोन्नांतल्यान तो अदीक पवित्र सभा आमची आयज अदीक फुलवंत करता. पूण तोच
असले मनीस आसा जंय स्वताक लागून जियेले आनी फुडें गेले. आयज एक कॅरेक्टर आयच्या ह्या वाचपांतलो ताचेर आमी नियाळ करूंक वावरया. जेरेमायस प्रवादी आसा, जोआ बातिस्ट आसा, हेरोद आसा, हेरोदियस आसा आनी हेरोदियसीची धूव आसा. खंय खंय आमकां कितें लागता बरें आसा जाल्यार तें फुडें व्हरूंक, पूण ह्या वायट मनशांतल्यान कितें वायट आमकांय आमच्या जिवितान आसा जाल्यार तें पयस करूं. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचनेर आमी तुका दिनवास जावन तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो उंडो आमी तुका भेटयता. पृथ्वीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचनेर आमी तुका दिनवास जावन तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवाले दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक सोय. म्हज्या बाबा भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपली दे बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मागून घेवं. प्रार्थया. सर्वेस्परा ओरोण्यांत आपलो ताळो उबारून तुजो नीट मारूंक जुवांवान लोकांक शिकयलो आनी विरा धिरान आपलो जीव दिवन तोच मारूंक रोगतान कुणायलो. आमी तुका भेटोवंक आयल्या त्या तुज्या पुताच्या रोगता बरोबर जुवांचेय रगत तुज्या दोळ्या मुखार दवरून तुज्या नीट मार्गान आमी सदांच चलूंक आमकां बळ दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची वाट तयार करच्याक आपल्या मायेच्या कुसव्यांत आसतना स्नान जाताना जुवांक तुवें संस्कारलोय आनी जल्मा आयिल्ल्या सर्व मनशां परस व्हडतो मान ताका फावो केलोय. आपल्या जल्मान ताणें जायत्यांक संतोश हाडलो आनी आयिल्ल्या सोडवणदाराक जल्मोचे आदींच वळखून आपल्या आवयच्या कुसव्यांत आनंदान तो उडलो. संवसाराचें पाप काडटल्या मेंढऱ्याक आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताक सगळ्या प्रवाद्यां मदें ताणें एकल्यानूच दाखोवन दिलो. जॉर्दान न्हंयच्या उदकान ताणें पवित्रस्नानाच्या घडणाराक स्नान दिलें. अशें व्हांवतें उदक आमचे भुंयेंतलें सुर्गीच्या जिविताची जोर जावंक पावलें. शेवट पर्यंत तो रावलो विस्वाशी आनी मोर घालून आपल्या रोगताची मोरनात लेगून उजवाडाक ताणें दिली साक्षी. देखून सुर्गीच्या दुतां भोगता सांगाती पृथ्वीर तुका वाखाणून निरंतरी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी गायता. पवित्र 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 दळवराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. मुसळी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराची आमी येता ताका सोय. मुसळी तुका सोय सोय.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यानी सासणीक कोराराची रगत. पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उदकाक दिवन भावार्थाचो घोट परगटुया. समियाचे तुजें मरण आमी समरून जावं. तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगटता. तुज्या येण्याक आमी अग्रेत जावं. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपुडी उगडास करता आनी जिविताचो उडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेजूची कुडा रगत शेवतले आबा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नरे आमच्या गवणी बापा, सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. उगडास करता ब्लेज रॉड्रिगीस हाच्या आत्म्याची काकूळट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट सोडीत तुमकां मोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये संगती भगेन दोन मृतांनी सर्व काड तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. हेरोदी भाशेन आमचें मन तर बरें करचें वायटूय करचें जाल्यार बरें करून देवाक दिन वाचूंक आनी वायट सोडून देवाक लागीं सरूंक असलें मन आनी काडीस दरेकल्याक आमकां मागुया आनी जेजून शिकयलेलें प्रार्थना बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आयज आनी आमची चुकलेल्यान बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां धार्मीक पडूं दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवासकाय आमकां दी. सुरींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडराच्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशनात रेखता. तर आमकां तुजी उदारका कृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवट पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सगळें जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सगळ्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्ल्या बी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थना Bo mogal Bapa, bagion zuaw सर्गीच्या जिविताक जल्मलो तो दीस समरुंबून ताणें दाखोवन दिल्ल्या आमच्या सोडवंडाराक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. ह्या सोडवंडाराक भावार्थान दिसान दीस ओदीक ओळखूंक, ताच्या जिवान दिसान दीस ओदीक जिवंक आनी मोरपर्यंत ताका साक्षी दिवंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोद पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. Amen. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोग कर. गाण्याचो अंक F8. Bapaś mojny, urgoczko horat. Bapaś mojny, urgoczko horat. Jezus, somi, devace soim core stace. Tori devavor vigdoru, Jesun bodai da goilina. Bapaś mojny,